Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. या काँग्रेस पक्षाकडे पंडित जवाहरलाल नेहरू सारखे लीडर आशिले त्या काँग्रेस पक्षाक ह्या देशात अत्यंत बरे फ्युचर आसा. ह्या पक्षाक कोणे कितें सांगलें जाल्यार कोण सोपोवपाक शकना हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक. आनी म्हणून आज ताज्या पुण्यतिथीच्या दिसा ताका याद करता आसतना आमी सगळ्यांनी ताज्या स्वप्नांतलो भारत ताका जे दिसतालें तो भारत तयार करपा खातीर आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय जावन हातांत हात घालून जर काम केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की पंडित जवाहरलाल नेहरूचें जें स्वप्न आशिल्लें की हो देश ह्या जगात एक सुपर पावर जावचो तें आमी करपाक शकतले अशी हांव आस्त बाळगितां. 1947 आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आनी तेन्ना सावन 1964 पर्यंत तो प्रायम मिनिस्टर म्हणून ताणें देशाचें राजकारण केलें आनी 64 मे 27 ते आमचे होतो. जेन्ना बाब नेहरू प्रायम मिनिस्टर जालो ताज्या आदीं आमची भारत देश एक भरपूर श्रीमंत देश तितले राजा आशिल्ले पूण आमच्या ब्रिटिशांनी आमची सगळी गिरेस्ताय ते घेवन गेले. गोवा मुक्त केलो. इंदिरा गांधीन आमकां ओपिनियन सार्वमत दिले. राजीव गांधीन आमकां घटक राज्य दिले आणि कोंकणीची म्हणजे आज्या पासून धुये पासून नातवा पर्यंत हे सगळे आमकां करपाक कारणीभूत हे घराणे झाले. त्यामुळे केवळ जवाहरलाल नेहरूचे त्या संपूर्ण घराण्याचे आम्ही गोंयकार उपकारी आठवपाक जाय. Shame. It is a disgrace to the country that still the migrants are there on the roads. The small babies which are born are dying. Pregnant women are dying. Government is not in the position to take them back to the states even after 2 months. We have got one of the best armies in the world. We have got one of the best navies in the world. We have got everything. But we don't have the willpower to reach out to the people. And therefore, we need leadership like Pandit Jawaharlal Nehru. His greatest contribution was democracy, empowerment, federalism, inclusiveness. He succeeded because he was trying to understand everybody. पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आसा ह्या देशाचे जेन्ना पंतप्रधान जाले तेव्हा ताणें पळयलें की हो देश आमगे गुलामगिरी आशिल्लो. हो देश आमी लोक सगळे गरीब आसा. ह्या देशाक जशें महात्मा गांधीन त्या वेळार ठरयलें की आमच्या देशाक एक बायला मनशाक कपडे नाशिल्ले. एक साडी न्हेसून एक बायल मनीस ती साडी व्हाळार वचून न्हंयचेर वचून ती धुवन घालून तीच साडी एक साडीचेर रावताली. त्या वेळार महात्मा गांधी सुद्दां हे देशाचे आमचे लोक कशे त्रास काडटात ते तेंचे मुखार आशिल्ले. प्रयत्न करून सगळे पिसफूल प्रयत्न करून तेजे नंतर ते असफल जातकर युनायटेड नेशनाचे प्रेशर आसून सुद्दां त्या टायमार ताणें मिलिटरी घालून गोंयांक आमकां मुक्ती दिली. तेजे नंतर ओपिनियन पोलाचो मुवमेंट एक्चुअली त्या टायमार तेजे वयल्यान तो स्टार्ट जालो. तेणें हें केली. तेजे नंतर इंदिरा गांधी टायमार मागीर आमकां तो मेळ्ळें गेलें. पूण एक्चुअली गोवाक स्टेटहूड आनी इंडिपेंडन्स उरचें हे विचार तेन्ना नेहरूचे आशिल्ले. रवी उलयतना फाटसून लुईझीन आनी गिरीश पुटपुट्टा म्हणून रवी इरार. देवळ सुद्दां बंद आसा, चर्ची बंद आसा, मस्क बंद आसा, सगळें बंद आसा. अशा वेळार आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. सगळे जाती धर्माच्या लोकांनी एकत्र येवपाचें आसा. म्हणटकीर आमी आज विचार करपाक जाय आनी हेणी तोंड दोगांनी बंद करपाक जाय अशें. म्हणजे हे आतां उलयता आसतना हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हेणी इंटरफियर उलोवप ना मदीं. डिसिप्लीन पाळपाक जाय हे हें आसा सगळ्या आमच्या काँग्रेसवाल्यांक स्पेशली. कारण काँग्रेस पार्टी ही समुद्रा भशेन व्हडली आहा. लोक सरकार आमच्या हेका खुबशे नाका जाल्ले कडेन नाका जाल्यार सांगून डायवर्ट करतात. पण आमी तांकां लोकांनी समजपाची गरज आसा. आयज काँग्रेस पार्टीच्या वर्कर्सांक गरज आसा
देशाच्या नागरिकांक मदत करपाची गरज आसा.